देव रुद्रेश्वर आणि रुद्रेश्वर देवस्थान हांगा जेन्ना जेन्ना आमी आपयला तेन्ना तेन्ना पात्रांव आमकां केन्नाच ना म्हणून देवाचे केन्नाय कोणी भक्त दृश्टी दवरली, कोणी दादागिरी केली जावं कोणी आपली बाबा मनशाये कितें करून उलयतात तेन्ना तेन्ना पात्रांव मांडी घालून बसतालो, सगळ्यांच्या कांगराक घालतालो आनी आमकां सगळ्यांक एकी कडेन करून दवरतालो. असलो आमचो पात्रांव. भंडारी समाजासाठी त्यांनी जे काम केलं ते फार मोलाचं आहे. भंडारी महासंघाला भंडारी समाज गोवा वर जसे त्यांचं प्रेम होतं तसं महाराष्ट्राच्या भंडारी समाजावर पण प्रेम होतं. रवी नाईक आपल्यात नाही आहे हे करून मला आज शब्द सुद्धा नाही आहेत त्यांच्याबद्दल इतकं माझ्याकडे बोलायला आहे, पण साहेब आज नाही आहे ते फार दुःखाची गोष्ट आहे. म्हाका तर दिसता पात्रांवाक जर खरी श्रद्धांजली दितले जाल्यार जे आमच्या वतीन सगळ्यांचे मतभेद आसात आनी आमचे 3-4 ग्रूप जाल्लेले आसात अशे सगळे गोंयचे लोक म्हणटात ह्या 4य जाणांक एकी कडेन येवन एक अशी स्ट्रॉंग भिंत उबी करपाची गरज आसा ती म्हणजे जेणे करून कोणूच आमच्या समाजाचेर परत वायट नदरेन पळोवंक शकना अशी भिंत उबी करपाची गरज आसा. तर ही भिंत जर उबी जाली हीच म्हाका दिसता पात्रांवाक खरी श्रद्धांजली आसतली. पात्रांवाक आमच्या श्रद्धांजली मेळटली जाल्यार निश्चितपणे आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाक जाय आनी एकत्र जायत येतली त्या वेळार कदाचित ते शरिरान गेले आसतले पण आत्मा तांकां आमचेर आसतले, भंडारीच्या कार्याचेर आसतले, भंडारी समाजाचेर आसतलो. त्या आत्मेक शांती मेळोवपा खातीर आमी पळय सगळ्यांनी एकत्र येवन आपापले मतभेद, आपापले प्रसंग, आपापले दुःख ते विसरून आम्ही सगळे एकत्र येवप आणि भंडारी समाजाचे कार्य पुढे वचप तेन्ना पात्रांवाक आमच्या श्रद्धांजली मेळटली. परत एकदा केन्ना जावना आनी आपलो भंडारी समाज म्हणलो की तुका हें जाता म्हणजे एक सांगपाचें आसा की सगळी भंडारी समाज जास्त एकत्रीत जावचो, एकत्रीत उरचो. आमच्या उत्सवाक खूब 2 ग्रूप जाले आनी जे जाल्यार ताका सगळे खबर आसता आनी कितें रथयात्रेची ती प्रेरणा तेंच्यांनी घेतली सगळ्यांनी सगळ्यांनी तितले एक मेसेज केलो की हे एक संघटन म्हणजे आसा संघटना आनी अशी ती संघटना उरची. 12 तारखेक जो समाज लोकप्रतिनिधीचो गौरव सोहळो जालो टायम कमी आसतना तो बरे तरेन जालो. 450च्या वयर लोक आयले आनी प्रत्येकान जाका हांव सर म्हणटालो बाकीचे पात्रांव म्हणटालो ताका सर म्हणटालो कारण म्हजो संबंद 13 वर्सांच्यान तांचे बरोबर आशिल्लो. म्हजो नांव सो धर्मा चोडणकर हो NGPन आशिल्लो आनी आमी NG खातीर काम करतालो तेन्नाच्यान तांचे कडेन संबंद आसा. सदांच सर म्हणटालो तो आतांय सरच म्हणटालो. त्या दिसा थंय जेन्ना बशिल्ले तेन्ना तांचे 4 खुर्च्यो पयस बशिल्लो म्हाका खूब ल्हान आनी हाडून कुशीक बसयलो. कानान कितें तरी सांगलें थंयच्यान 7 पदर रुद्रेश्वर दिसतालो तेंच्यान. तुमकां कितें चल्लां बरें न्ही तुमी सांगपाचें आमच्या पात्रांत कितें चल्लां तें बरेंच चल्लां आनी तुमी म्हणपाक लागला आतां फुडाकार घेवपाक जाय आनी तुमचो आशिर्वाद आसत देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद आसत जाल्यार सदांच आमी फुडें सरतले. तुमचोच आशिर्वादान फुडें सरतले. तुमी कोणाक आपोवंक शकना जेंकां श्रद्धा आहा पात्रांवाचेर विश्वास आहा किंवा आसलो हेच मनीस हांगासर श्रद्धांजली दिवपाक आसूंक शकता. हो आसा सगळ्यांक खबर आहा आनी हे पात्रांव आसतना आनी पात्रांव गेल्या उपरांतूय हेचेर सगळ्याक चर्चा जाता, सगळ्यांचे स्टेटमेंट्स येतात, उलोवप जाता. हे सोशल मिडिया आहा सगळे आपली बायट्स दितात, सगळे आपले विचार व्यक्त करतात आनी हे करता आसतना प्रामुख्यान मुद्दो येता की पात्रांव हे गोंयचे मुख्यमंत्री जाले तेन्ना कूळ मुणकार म्हणजे गोर गरिबांक न्याय दिवपी, गोर गरिबांक भाटकाराच्या तावडेनसून भायर काडपी हो कायदो जो घेवन येयले तेजो खुबश्या जाणांक फायदो जालो. आयची पिढी जी आहा, आयचे जे यंगस्टर्स आहा आनी जे सोशल मिडिया चड पळयता हेंचे नदरेन पात्रांव म्हणजे एक जोक करपी बाबा. खंयच्याय उतराक ह्या दिसांनी तो जोक करतालो, आतांय करतालो, पयलोय करतालो, आसयतालो लोकांक. आमी आसताले आमकांय बरें दिसतालें जोक करता, भुरग्यांकूय दिसतालें जोक करता.
पूण पात्रांव जोक करता हें जरी सत्य असलें जाल्यार आपल्या राजकीय जिवनान तो कितलो खडेगार असलो, सिरियस असलो आनी निडर असलो हें आयचे पिढीक जाणून घेवचें पडटलें.